नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मायनिंग लीज धोरणाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांतूच स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ले 13 लीज जातले रिन्यू। बसका बुधवारा फायल पावल्या मायनिंग सचिवा मेरेन। मोपा दाबोळे बरोबर कशें चलतले, ट्रॅफिक कसो वाटून वतलो, दाबोळे चालू उरल्यार मोपाक ट्रॅफिक कितलो, कंपन्याच्या मोपाचेर प्रस्न। सरकार म्हणटा ट्रॅफिक वाडटा 15%, दोन्ही परवडटले। खासा दर्जाची गरज ना, गोंय सरकारूच करूंक शकता गोंय सांबाळपाक कायदे। कूळ मुणकार दुरुस्त्यो फाटीं घेवच्यो, खासा कमिशन नेमचे, खलपाची हेडॉनात वक्तव्य। आलेराय एक्सिडेंटांत एकलो गेलो, आसामी तरणाट्याक रस्तो क्रॉस करतना टेम्पोचो धपको, रस्त्यार काम चलता म्हूण वन वे येरादारी मार्गांत बदल केल्ले कडेन एक्सिडेंट। आनी राष्ट्रीय सेलिंग सर्तींत गोंयचे डॅन काते आनी चॅडविकाक येस। गोवा यॉटिंग असोसिएशनाक सरकारान आदार करचो, मायकल लोबोचो उलो। खबरो विस्तारान। मायनिंग लीज धोरणाक गोंय मंत्रिमंडळाची मान्यताय मेळ्ळे उपरांतूच स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ले 13 लीज रिन्यू जातले। मंत्रिमंडळाची बुधवारा बसका जावपाची आसा, तेन्ना लीज धोरणाक मान्यताय मेळटली म्हणून सुत्रां सांगतात। सध्या 13 लिजांची फायल खण सचिवा मेरेन पावल्या। दुसरे वटेन बेकायदेशीर मायनिंगाचो तपास करपी एसआयटीन सोमारा प्रफुल्ल हेदेचे कुळेचे खणीची इन्स्पेक्शन केलें। तेच बरोबर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटान आदलो खण संचालक अरविंद लोलयेकाराची 6 वरां जबानी घेतली। गोंय मंत्रिमंडळाची बुधवारा बसका जावपाची आसा अशें सुत्रां सांगतात। ह्या बसके वेळार गोंय मायनिंग लीज धोरणाक मान्यताय मेळपाची शक्यताय आसा। धोरण पास जाल्या शिवाय स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्यो लिजी रिन्यू जावच्यो ना। धोरणाक मान्यताय दिल्या उपरांत 13 लिजी रिन्यू जातल्यो अशें सुत्रांनी सांगलें। सध्या ह्या 13 लिजींची फायल खण सचिवा कडेन आसा। दुसरे वटेन अंमलबजावणी संचालनालयान आदलो खण संचालक अरविंद लोलयेकाराची चवकशी केली। बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणा संदर्भात ताची सुमार 6 वरां खातीर चवकशी जाली। ताची मंगळारा परत चवकशी जातली। इतले मजगतीं गोंयांतल्या बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणाची चवकशी करपी एसआयटीन सोमारा राष्ट्रवादीचो फुडारी प्रफुल्ल हेद्याच्या कुळेच्या खणीचें इन्स्पेक्शन केलें। एसआयटीची मुखेली डीवायएसपी सुनीता सावंत तशेंच इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्साचे अधिकारी इन्स्पेक्शनाक आशिल्ले। मिडियाक मात मायनीच्या वाठारांत येवंक दिलें ना। डीवायएसपी सावंताक विचारले तेन्ना केशीची चवकशी चल्ल्या इतलेंच उलयली। एसआयटीन बेकायदेशीर मायनिंग केशीन एनसीपीचो फुडारी प्रफुल्ल हेद्याआड सप्टेंबरान एफआयआर घाल्लो। ताचीच ही चवकशी चल्ल्या। एसआयटी केशीचो रिपोर्ट करतली। इतले मजगतीं सरकारान मागण्यो तडीक लावंक नाशिल्ल्यान 16 नोव्हेंबराक भौशीक सभा घेवपाचे उत्तर गोंय टिपर ट्रकवाल्यांचे संघटनेन थारायला। सभेक खंय मुख्यमंत्री पर्रीकाराकूय आपयतले आनी जापो विचारतले। सध्या ट्रकवाल्यांक मिनाचे ट्रिपीचेर किलोमीटर आनी टना फाटल्यान 12 रुपया 85 पैसे मेळटा। तो वाडोवन 18 रुपया करचो म्हूण ट्रकवाले मागतात। सीएमान आमकां एक 2-4 दीस आपण रेट करता म्हणटालो, पूण तुमच्या म्हायतीन आमच्या म्हायती प्रमाणे आयज कितें रेट असो जाता असो म्हाका आयकूंक येना। तो बेगीनच्या बेगीन भायर रेट फायनल करचो। आतां सरकाराची जी हेची स्किमीची आमच्या वन टायम सेटलमेंटाची रिटर्नाची हें जी आसा रणनीती कितें ठरल्या तें खंय पसून पावला हें सगळें आमकां जनरल बॉडी घेवन सीएमान आमकां सांगपाक जाय अशी आमची इच्छा आसा। आनी आमी काल प्रमोद सावंताक मेळ्ळे तेन्ना प्रमोद सांगलें की 15 ते 16 तारखेक भाई नॉर्थ गोवान एक व्हडली जाहीर सभा घेवन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकार येवन हे जनतेक सगळ्याक सांगपाक जाय अशी आमची इच्छा आसा आनी तो येतलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मोपा आनी दाबोळे विमानतळ बरोबर नेमके कशें चलतले, विमानाचो ट्रॅफिक कसो वाटून वतलो, दाबोळे चालू उरल्यार मोपाक कितलो ट्रॅफिक मेळटलो हाचेरूच मोपा इत्सूक कंपन्यांनी सरकाराक आडवे तेडवे प्रस्न घाले। विमानतळ खातें म्हणटा गोंयचो हवाई ट्रॅफिक 15% वाडटा, दोन्ही परवडटले म्हूण सरकारान तांकां सध्या सांगून धाडल्यात। मोपा बांदपाची तयारी दाखोवपी कंपन्यांची सरकारा कडेन पयली बसका सचिवालयांत आज जाली। 11 कंपन्यो आयिल्ल्यो। पीपीपी तत्वाचेर मोपा विमानतळ बांदपाचें कॉन्ट्राक्ट घेवंक सोदपी कंपन्यांची पयली बसका सोमारा पर्वरे जाली। 11 कंपन्यांचे प्रतिनिधी ह्या बसकेक हजर आसले।
In all, 15 companies have shown interest, of which 11 have attended today the pre-bid conference. Some of the major names who have attended are GVK, IRB, AirAsia, UEMB, SL Infra, Incheon, Ireland FS, GMR, Incheon, and India Oceana, Darin Airport, Tata. मोपा विमानतळाचो कॉन्त्रात घेवंक सोदपी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी विचारिल्ल्या प्रस्नांक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान जापो दिल्यो. सगळ्या प्रस्नांक 17 नोव्हेंबर मेरेन बरोवन जापो दितले. Honorable Chief Minister himself was present for the question and answer session, and he has clarified all the doubts which were raised by the participants, and the queries received by the government from these members in writing as well as today's queries have been noted, and we will be processing those queries for clarification, and as per the schedule we are supposed to load those answers for those queries by 17th of this month. दाबोळे विमानतळ चालूच उरल्यार मोपाक जाय तितले प्रवाशी मेळटले काय कितें हे विशीं बरेच कंपन्यांक दुबाव आसलो. मोपा विमानतळाक जाय तितले प्रवाशी मेळटले अशें सरकाराचें म्हणणें आसलें. They wanted to know how both the airport will coexist, and we have done our passenger traffic analysis. We have explained to them how they can coexist. The problems at the WM airport. Both airports will be viable, which we have shown to them. No such thing. They are very confident about the traffic analysis. There are no issues about traffic at all, because Goa is a state where the traffic growth rate is 15% last 4-5 years, while the rest of the country is growing at only at 6%. So everyone is aware that there is no issue of traffic flow at all to Goa. Demand is not a problem at all. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. गोंयच्यो जमनी सांबाळून दवरतले जाल्यार राज्य सरकार आपूण कायदे करून त्यो साल्वार करपाक शकता. ते खातीर आमकां स्पेशल स्टेटस मागपाची गरज ना अशें स्पश्ट मत आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलपान प्रुडंटाच्या हेड ऑनांत उक्तायलां. तेच बरोबर सरकारान कूळ मुणकार कायद्यांत केल्लो बदल कूळ मुणकारांक मारक तो फाटीं घेवंकूच जाय. मात जे प्रलंबीत प्रस्न आसात ते खासा कमिशन नेमून थारिल्ले वेळा भितर सरकारान सोडोवचे अशें मागणी तांणी केल्या. की आमी एक मामलेदारांचो एक स्पेशल केडर करूया. मामलेदार तालुका लेवलचेर, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवलचेर आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल हे राज्य लेवलचेर करूया. कोर्टाक काम दिवप हें बरोबर ना. कित्याक ना? कूळ कायदो सरकाराक अधिकार दिता मामलेदाराक हुकूम दिवपाचो. आज तुवें काडलो आनी हो अधिकार काडलो आनी कोर्टाक दिलो. म्हजो प्रश्न आसा, तूं कोर्टाक डायरेक्शन दिवंक शकता? ही म्हणजे सरकारान आपल्या खांद्या वयले जूं आज काडले आनी त्या कुळाच्या माथ्यार खांद्यार काडलो. म्हणटात की फक्त ही अमेंडमेंट फाटी घेवन जावची ना, ना जावचें. ताजी खातीर आनी तरतुदी काही करच्यो पडटल्यो, पॉझिटिव्ह तरतुदी पॉझिटिव्ह करच्यो पडटल्यो. त्या साठी सरकारान एक इंडिपेंडंट अशें इवन एक कमिशन अपॉइंट करूं येता. तुमकां प्रामाणीकपणान दिसता की आमकां स्पेशल स्टेटसाची गरज ना? म्हाका प्रामाणीकपणान जाल्यार तुका स्पेशल सांगता, प्रामाणीकपणान दिसता की हे एक मृगजळ निर्माण करपाचो प्रयत्न चल्ला. वॉट इज स्पेशल स्टेटस? नॉट वन पर्सन हॅज डिफायन्ड इट. ऑपोजिशनान ठणठण भार सगळें केलां आनी तेच्या परस वायट परिस्थिती सरकारान केल्या. घेऊ एक विराम.